दिवचें इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरी रात हांव येता. आता दुसरी कॉर्नर मीटिंग आमची ऑलिव्हर गाडो आरोसिंग थंय आसतली. सरपंच आयज तुवें एक बरी व्हडली कॉर्नर मिटींग घेयल्ली आहा, जायते लोक हिंगा येयल्ले आहा. आयज कितें सांगू सोदता तूं? ते सांगपाचें म्हणल्यार ते आमचे MLAची मिसेस ती बसल्या एका इलेक्शनाक आनी तेगेली टी टर्म कंप्लीट जावना, सो तेगेले आमगेले तो पंचायत कितें प्रोग्रेसीव वर्क्स कितें घायला आसा ते कंप्लीट जावपाक जाय म्हण आनी तेज्या कान बरो कोण कॅन्डिडेट आमकां दिसना, सो आमचें तें डिसिजन जालां आमी तेका सपोर्ट करता. थँक्यू सर, थँक्यू. दुस्मारी दुस्मारी आयज कॉर्नर मिटींग बंद कर रे आमची दुसरी मीटिंग दुस्मारी आयज तूं हिंगा कॉर्नर मिटींग गेल्लो बाय मेर्सेना वाजा सपोर्टाचे कितें सांगू सोदता तुमी? लास्ट टायम बी तांतन वाज दिस टायम मार्सेना वाज कितें सांगू सोदता? हेको सांगपाक सोदता आमी जी आमकां लोकांक सांगलां आमची कामां जावपाक आनी आमकां दिसता ही कामां आमची पेंडींग आसा ती जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना खूब प्रपोजल धाडले आसात. ती कामां जातली जाल्यार आमी मेर्सेनाकूच जिल्ला पंचायत मेंबर करपाक जाय, कित्याक ताचो घरकारूय आमदार आसा आनी आमकां इतलें सोंपेपण जातलें आमची कामां करून घेवपाक. त्या कारणाक लागून सगळो राजो पाठिंबो आसा आनी आमी सगळीं ताका सपोर्ट करता. सर आयज बरी व्हडली कॉर्नर मिटींग जाली. कांसावली सरपंचूय हिंगा आहा, पंच मेंबरूय हिंगा आहा आनी एक बरो सपोर्ट आमकां दिश्टी पडून येता मार्सेना वाजा. तेजेर तूं कितें सांगू सोदता? तर हांव इतलो खुशाल जालो की म्हाका पयली फावटी कांसावली आमचो न्यूली इलेक्टेड सावयो सरपंच आज आमचे मदें दिश्टी पडलो आनी तेणें दाखयलो की कांसावलीन बींग एज अ सरपंच आपण आपल्याचो फूल सपोर्ट आमच्या मॅडमीक ZP आपण दिसलो. सो ही एक व्हडली खुशालकाय. आतां हांव सांगपाक सोदतालो जेन्ना कांसावली काँग्रेसान ऑफिस उगडलें पूण थिंगा एक तेमचो गांवचो कांसावलीचो कोण एक 5 पासून नासलो, पूण हिंगा व्हडली खुशालकाय दिसली जेन्ना आमकां खात्री जाली की सरपंच आमचे बराबरी आहा आनी आखे कांसावलीचे पंचायत आमच्या ZP कॅन्डिडेटा बराबरी आहा आनी आमकां हितून दिसता की व्हडली खुशालकाय म्हणटा जाल्यार आमकां विनींग चान्सीस भरपूर आहा. कित्याक सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सावयोन दाखयलां की आपल्याचो फूल सपोर्ट आपल्याचे सगळे वांगडी आमी ZP इलेक्शनाक आमी सपोर्ट करतले. थँक्यू सर, थँक्यू.